न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणुया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत, गुजरातांतल्या अहमदाबाद एअरपोर्टाचेर एअर इंडियाचें एक विमान कोसळून सुमार 100 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हे विमान गुजरातांतल्यान लंडनाक वयताले। भितर 242 प्रवाशी आशिल्ले खंय। तांत्रीक बिगाडाक लागून ही विमान कोसळिल्ल्याचो अदमास आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हटल्यार वेर्णा जंक्शनाचेर सदांच येरादारीची घचमूट जाता आनी ते खातीर गोंय सरकारान वेर्णा जंक्शनाचेर एक फ्लायओव्हर बांदपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। भौशीक बांदकाम खात्यान जाग्याची पळोवणी केली, बेगीनच हे काम हातीन घेतले अशे तरेचे स्टेटमेंट दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ले आसा। हातूनच एक जोड बातमी अशी की रस्त्या कुशीक 8 दीस ज्यो गाडयो पार्क करून दवरतात तांचेर आतां कारवाय जातली। 8 दिसां वयर एकाद्री गाडी रस्त्या कुशीक पार्क केल्ली सापडली जाल्यार 9व्या दिसा जे गाडयेचो धनी आसा तिका RTO एक नोटीस काडटले आनी ताणें ती गाडी उखलूंक ना जाल्यार RTO आसा ही गाडी उखलून व्हरतले आनी स्क्रॅपाक घालतले अशे तरेचे स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केल्ले आसा। सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू सुशांत। सुशांतान सांगलें त्यो मुजरत ज्यो बातम्यो तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात। तर ती दुसरी जी बातमी म्हणजे फोंड्या काल जो अपहरण जाल्लो तो आतां वेवसायीक निमणो आतां सापडिल्लो आसा। तो आतां बेंगळुरू तेका बस स्टँडार पुलिशेक दिशिल्लो मेळ्ळा। उपरांत तेका पुलिसांनी तेका ताब्यांत घेवन आतां तेका गोंयांत हाडटा ते। ही जी पुराय बातमी तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा, कुट्टरे लेप्रोसी हॉस्पिटल आसलें आनी काळांतरान तें आतां बंद जालें आनी त्या जागेर आतां प्रस्तावीत IRB कॅम्प उबारपाचो म्हूण सरकाराचो विचार आसा। आनी ह्या IRB कॅम्पाक थळावे कुट्टरचे जे थळावे आसा तांच्यांनी खर विरोध केला आनी हे विशीं ग्रामसभेत थारावूय पास जाल्लो आसा आनी तांकां तो IRB कॅम्प थंय कुट्टरे वाठारांत आयिल्लो नाका। ही जी ही जमीन आसा ती भलायकी खात्या कडेन आसा आनी तांणी थंयसर लोकांच्या फायद्या खातीर कसलो तरी अशे प्रकल्प उबारचे अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार जे आतां खाजगी गाडयो जे भाड्यान दितात तांचेर आतां खर कारवाय जातली। वाडटे रस्ते अपघातांक लागून मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक तशी ताकीद दिलेली की जे अशे प्रायवेट गाडयो जे भाड्यान दितात तांचेर कारवाय करची। आनी आतां ट्राफीक पुलिशेन सुमार 550 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला आनी तांचे जे आसा ते व्हेकल रजिस्ट्रेशन आसा ते तांचे रद्द जातले म्हणून सांगलेले आसा। जे 550 जाणांचेर आतां ती कारवाय जातली। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आतां 7च्या बुलेटिनाक पळयात। येस, थँक्यू उत्तेजा। दुसरी जी बातमी म्हणजे दिसान दीस वाडपी गुन्यांवकारी घडणुका लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था आहा ती इबाडिल्ली आसा। भाजपाचे कांय मंत्री आहा ते आपल्याच पक्षान भ्रश्टाचार जाता असो जे आरोप आहा ते करतात। अशें काँग्रेसीचे अमित पाटकरांनी म्हणलें आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की हेजेर मुख्यमंत्री कांयच कारवाय करिना। देखून ताणें मागणी केला की राज्यपालान हस्तक्षेप करून आतां जो सरकार आसा तो बरखास्त करचो अशें ताणें मागणी केली आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणुया आयचे दिसाची म्हायती। ऐश्वर्या,
प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती पेतमड्डी कुडचड्यार लोकां मदीं केस्तांव जालें. वय काड म्हणून सांगता हो राग धरून गांवच्याच एकल्यान नुवेच्या लोकांक हाडून थळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे पेतमड्डीचे थळावे सांगता. ह्या हल्ल्यांत 3 जाणांक दुखापत जाल्या. तांचेर कुडचडेच्या भलायकी केंद्रांत उपचार सुरू आसा आनी ह्या प्रकरणांत कुडचडे पुलिशेन आतां मेरेन 8 जाणांक अटक केल्ली आसा. तशी दुसरी बातमी म्हळ्यार फोंड्या शारांतले CCTV कॅमेरा फाटलीं कांय वर्सां हालीं बंद पडल्यात. CCTV कॅमेरे नाशिल्ल्यांक पुलिसांक अडचणी येतात. ताका लागून CCTV कॅमेरांची दुरुस्ती करची ना जाल्यार नवे CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी फोंडेच्या लोकांची मागणी आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव रवींद्र भवनाच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचें काम सद्या सुरू आसा. हें काम सुरू आसतना आनीक कांय वेगळ्यो गोश्टी जर करपाच्यो आसा जाल्यार हे विशीं तियात्र दिग्दर्शका सयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालकान आयज बसका घेतली. जाता तितले बेगीन ह्या नूतनीकरणाचें काम पुराय जातलें अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्टां खातीर हॉलाची आपूण वेवस्था करतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगिल्लें आसा. ह्यो तिनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू विशया. आनी एक जी बातमी जायत सावथ गोवा कलेक्टरान आयज मिटींग जाली. ती मिटींग म्हणजे अशी की जी डेंजरस ज्यो बिल्डींग आशिल्ल्यो त्यो उडोवपाचो तांच्यांनी पयलींच आदेश दिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर आयज मिटींग जाल्ली आसा. तांच्यांनी अशें सांगलां की जे कोण त्या बिल्डिंगेंत रावता आनी जे कोण लागसार आसा तांकां 10 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. त्या 10 दिसां भितर तेंच्यांनी जितलें आपलें जें सामान आहा तें व्हरचें अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा. ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. तर तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आतां सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सेत, हांव ऐश्वर्या खोर्जुवेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.